आयज आमी इन कोलॅबोरेशन विथ टुरिस्ट पुलिसाचो PI सचिन गावस इन कोलॅबोरेशन विथ टुरिस्ट पुलीस इन कोलॅबोरेशन विथ पंचायत कलंगूट पंचायत आमी ड्रायव्ह कंडक्ट केलो वेरीन सगळ्यांनी पंचायतीन टुरिस्ट पुलिसांनी आनी आमचे पुलीस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट पुलीस आनी थोडो स्टाफ मागयल्लो आमी. सो हे जे बॅगर्स हे भुरग्यांक घेवन बॅगिंग करता तांकां आमी मेन टार्गेट केल्या आनी ह्या भुरग्यांक आतां आमी अपना घरान घालतले आनी हांकां आमी अरेस्ट करतले अंडर 7 ऑफ जुवेनायल जस्टीस एक्ट 2015. ह्या एक्टा प्रमाणे भुरग्यांक घेवन भीक मागप इज एन ऑफेन्स. सो हांगासर खूब जाण भुरग्यांक घेवन आवटसायड स्टेटींतली येता आनी भुरग्यांक बी भीक मागपाक लायता. सो दीस इज एन एफर्ट जे भुरग्यांक आमी अपना घरान घालतले फॉर केअर एंड प्रोटेक्शन आनी जी कोण तांकां भीक मागपाक लायता तांकां आमी अरेस्ट करून ज्युडिशियल कस्टडींत घालतले. सद्या आमी अरावंड 20 जाणांक धरल्या मिक्स. आय हॅव टू जस्ट तुमी पयलें आसतलें ते बस भरलेली आमची तेंची नांवां बीन घेवन तुमकां मागीर हांव हें दिता. बट अरावंड 20-25 पीपल देर आर टोटल 4 फॅमिली. ती 4 फॅमिलींतल्या लोकांक धरला आमी आनी आतां तेंचेर लिगल एक्शन कितें आहा तें घेतली जातली. कलंगूट भाग सध्या आमकां की जो सीजन आसा तो चालू जालो आसा आनी तशेंच टावन अशे मायग्रंट्स जे हांगासर येवन हांगासर बस्ती करतात ताचेर खंय एक नवीन ड्रायव्ह सुरू केल्ली आसा. कलंगूट पंचायत तशेंच कलंगूट पुलीस हांच्यानी कोलॅबोरेटेड करून वॅगन्सांचेर एक ड्रायव्ह केल्ली आसा आनी आज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जे बागा कलंगूट कांदोली ह्या वाठारांत आशिल्ल्या बॅगर्सांचेर सध्या तांचो नियंत्रण आसा. तांच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या बॅगर्सांक आनी तेंची पुरेपूर अशी कारवाई करण्यात वयता.